नमस्कार नेवकर तुमकां सगळ्यांक आणि आयज गोवा न्यूज हबाचेर आमी लायव्ह तुमचे कडेन घेवन येता आणि खबरूय तितलीच दुखेस्त आसा जशें आयज सोशल मिडियाचेर किंवा बाकीच्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी पळयलां आसतलें की गोंय राज्याची तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात ही संवसाराक अंतरलेली आसा आणि ही अपडेट वदळच्यान तुमी पळयता आसतले आणि सद्या घडामोडी कितें आसा हाजेर आमी लक्ष दवरतात आणि तीच अपडेट घेवन आमी तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा। जेनिफर मोन्सेरात ही तालिगांवची MLA आणि आयज सुमारे 1:55 PM 1:55 तांचे दुखद निधन जाल्ल्याची म्हायती आमकां मेळटा। खूब तेंप जालो ही म्हायती आमकां येताली की तांची तब्येत बरी नाशिल्ली, तांकां आजारा खातीर ती हॉस्पिटलान आशिल्ली, घरा कडेन आशिल्ली, हे सगळ्यो गोश्टी आमकां आयकपाक येताल्यो। आणि काल म्हळ्यार अरावंड 2 दीस पयलीं तांकां दोनापावल हांगासर एका हॉस्पिटलान एडमीट केले आणि ताज्या उपरांत आयज ही खबर येता दनपारां एक दुखद अशी बातमी आणि तालिगांवच न्हय जाल्यार गोंयच्या खुबश्या वाठारांनी एक दुखाचे ल्हार अशें आमकां दिश्टी पडटा। खुबशे अपडेट्स आमकां मेळटा तांचे जे जिणे आशिल्ले तांच्यांनी ज्या तरेन लोकां कडेन आपलो संबंद दवरलेलो ते लोक आयज खंय तरी दुखान आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा। ही सगळी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले कारण खूब म्हत्वाची अपडेट आसा ही आणि आयज जेन्ना ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता तेन्ना गोंयचे लिडर्सूच न्ही जाल्यार तालिगांवचे लोक हांचे कडल्यान सुद्दां प्रतिक्रिया आमी जाणून घेवपाचे प्रयत्न करतले आणि अशें म्हणटाले की तांचो एक स्वभाव जो आशिल्लो ती प्रत्येक जे तालिगांवचेच न्ही जाल्यार पणजे किंवा सरावंडींग जे एरियाज आसा ऑर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर सुद्दां तांचो खूब होल्ड आशिल्लो ऑर तांचे खूब मेळप आशिल्ले लोकांक एक कनेक्ट आशिल्लो लोकां कडेन। आमी तालिगांवचेच जर धरले जाल्यार जायते लोक तांच्या खातीर खूब बरें मागताले, तांचो एक कनेक्ट आशिल्लो आणि प्रत्येकाक ते आपलो असो मनीस वळखताली अशी एक व्यक्ती आणि आयज ह्या संवसाराक ती अंतरलेली आसा। जेनिफर मोन्सेरात तालिगांवची आमदार आणि गोंय राज्याची आदली मिनिस्टर आयज ह्या संवसारान ना। आमी सगळ्यान पयलीं तांच्या ज्या घरा भायर आमचो एक रिपोर्टर आमचो आसा शिरगांवकर बाब प्रणय बाब आमच्या बरोबर आसा, सो ताजे कडल्यान जाणून घेवया आतांची सद्या थंय कितें परिस्थिती आहा, लोक येतात जमतात कितें आसा। प्रणय आवाज आयकुपा येता? हय प्रणय सद्या लोक थंयसर येवपाक लागिल्ले आसा अशें आयकुपाक येता, कितें आसा? हय सध्या सचिन आमी सध्याची जी मेन रेजिडन्स आहा जेनिफराची तालिगांव सध्या आमी थंय आसा आणि तालिगांव तेच न्हू पूण पणजेचे सुद्दां इन अराउंड पणजे जे जेनिफराचे बरे मागपी लोक आहा ते सध्या हांगा येवपाक लागला। इवन गोंयचो CM चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तो सुद्दां हांगा येवन गेले, बाकीचे MLAs इवन दामू नायक BJPचो अध्यक्ष तो सुद्दां हांगा येयल्या। तशेंच कळोन येता की अंतिम विधी आहा ती तेंची फाल्यां आसतली म्हणून। बरोबर, ही म्हायती आमकां मेळटा की तांची जी अंतिम विधी आसतली जी फाल्यां सांतिनीज हांगासर जातली। एक म्हत्वाची बातमी आसा हातूर ती म्हळ्यार तांचे एक वीश आशिल्ले, लास्ट वीश आशिल्ले की तांचे हिंदू पद्दतीन ही अंतिम विधी जावची आणि त्या खातीर हिंदू क्रेमेटोरियम आसा, हिंदू स्मशान भुमी आसा सांतिनीज हांगासर फाल्यां तांची अंतिम विधी जातली। सकाळी घरा कडेन तांच्या अंतिम दर्शना खातीर तांचे शव दवरले वतले ही म्हायती आमकां मेळटा। आणि प्रणया बरोबर थंयसरले लिडर आमच्या बरोबर आसा, गोंयचे एक लिडर उदय मडकयकर बाब आमच्या बरोबर आसा। उदय बाब, म्हाका दिसता ही खूब दुखद अशी बातमी कनेक्ट जावपाचो प्रयत्न करया। जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज दनपारां 1:55 ह्या वेळार जी तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात ही संवसाराक अंतरलेली आसा। तांचो पॉलिटिकल करियर सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसा। एक लिडरूच न्ही जाल्यार एक गोंयच्या लोकां खातीर आनी खास करून बायलां खातीर एक उमेद अशी तांच्यांनी काम केल्लेली। तांचे 2005 सालाच्यान तांच्यांनी जे पॉलिटिकल करियर आसा ती तांच्यांनी सुरवात केल्ली आणि ते अध्यक्ष म्हणून आशिल्ली ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत हांगासरल्यान तांची जी कारकीर्द आसा ते सुरू जाल्ले। सो आमच्या बरोबर उदय बाब आसा। उदय बाब, म्हाका दिसता ही एक खूब दुखद अशी घटना आसा आणि ही जी आमकां आयकुपाक मेळटा आणि एक दुखाचें ल्हार म्हाका दिसता तालिगांवूच न्ही जाल्यार पणजेच्या वाठारांत किंवा गोंयभर जे तांचे चाहते आशिल्ले तांच्या मदीं पसरलेले आसा। कितें म्हणणें आसा तुमचें? आज आमकां तालिगांवच्या लोकांक एक दुःखद आणि शॉकिंग न्यूज गेली एक वर्ष तिने
जो तिका रोग हें जाल्लो कॅन्सर, तिणें बरी फायट दिली. म्हणजे एक तिणें धैर्यान, म्हणजे तिका एक हें आसली, आमी कितें म्हणटात, एक बरी म्हणजे मनान सावन ती खंबीर आशिल्ली सारकी. आणि शेवट देवाची इच्छा, देवा फुड्यान इच्छा फुड्यान तूं कांय करूं शकना. शेवट पर्यंत ती बरी, म्हणजे केन्ना म्हणजे अशी कोणाकूय म्हणजे कोणी फोन केल्यार मेसेज केल्यार रिप्लाय करताली. म्हणजे इतकी ती एक्टीव आशिल्ली. म्हणजे अशें दिसनासलें की ती इतके बेगीन आमकां सगळ्यांक सोडून वतली म्हणून. आज तालिगांवच्या लोकांक हो सगळो शॉक, कित्याक आज हे तालिगांव हेजे व्हडलें तिणें सारकें बरें काम केल्लें. लोकांक केन्नाय तिका फोन कर, कितें कर, ती रोखडीच एक्ट जाताली कितें काम आसल्यार. आनी एक जी पोकळी एक निर्माण जाल्या, ती एक भरपाक खूब हें, कित्याक सदांच ती हसत खेळत आनी सदांच लोकांक फुड्यान लोकांक गरज आसता तेन्ना हजर जाताली, अशी ती व्यक्ती. आज जेनिफर मोन्सेरात ना म्हणल्यार आज खरेंच तुमी पळयलां आसतलें, आज लोकांचे कळ्या बरोबर हॉस्पिटलान आनी हांगा घरा कडेन आज लायन लागल्या. आनी हेजे वयल्यान कळटा की कितके लोक तिका जे तिची माया आशिल्ली लोकांक देवा कडेन मागता, तेंच्या फॅमिलीक, तेंच्या भुरग्यांक, मेहराक, रोहिताक, अमिताक, तेंच्या फॅमिलीक सगळ्यांक एक तिजें हें दूख सोंसपाक शक्ती दिवची. आनी तिजें फाल्यां 3:30 हांगा तालिगांव चर्चीन मास दवरला. आनी मागीर तिजें फ्युनरल हिंदूस आमच्या क्रिमेटोरियान सांतिनेज तें दवरला. तिची इच्छा आसली की आपल्याक म्हणजे हिंदूच्या हेज्या प्रमाणे हें करचें, त्या प्रमाणे तिचे इच्छे प्रमाणे फाल्यां हांगा एक वरभर 4:30 उपरांत तिका थंय व्हरतले. म्हाका दिसता उदय बाब, ही तालिगांवूच न्ही जाल्यार गोंयभरान सुद्दां एक दुखद अशी बातमी आसा. तुमी म्हटलें तशें तांचे कनेक्ट बरो आशिल्लो एक. आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार पयली विमेन MLA आशिल्ली तालिगांवची ती. आज खरेंच तालिगांवच न्ही, अख्ख्या गोंयानूच हें आसा, कित्याक ती सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक हसत मुखत, म्हणजे सदांच तुमी पळयला एसेंब्लीन सुद्दां तिका पळयला, ती म्हणजे एक सदांच हसत मुखत, कोणी मेळ्ळो हात केलो अशें केलो, म्हणजे एक तिका प्रावडनेस अशें केन्नाच नाशिल्लें. आपूण एक आमदार मिनिस्टर आशिल्ली जावं अशें केन्नाच तिका हें आसलें. हो तिचो स्वभाव लोकांक बरेच लोकांक तिचो आवडटालो. आनी त्या प्रमाणे एक वर्स जालें ती एक ह्या रोगाचेर झूज दिताली. आज वर्सभर जाली ती हॉस्पिटलान येवन वचून आसताली, मुंबय आसताली, आतां हांगा आशिल्ली. पूण लोकांक अजूनय विश्वास बसना की इतके बेगीन ती सोडून गेली म्हणून. बरोबर, आमच्या बरोबर आशिल्ले उदय बाब. देव बरें करूं उदय बाब, तुमची प्रतिक्रिया तुमी दिल्ल्या बद्दल. फुडें वयता आसतनात हांव म्हाका दिसता ही गजाल जी आसा ती जेन्नाच्यान आयकल्या तेन्नाच्यान खुबश्या जाणांच्या मनान एक दुखद अशें वातावरण म्हाका दिसता ह्या गजाली खातीर आयिल्लें आसा. कांय गजाली तांच्या बद्दल जर आमी सांगच्यो जाल्यो जाल्यार 2005 ह्या सालान तांच्यांनी पॉलिटिकल आपलें करियर तांच्यांनी सुरवात केलें. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतची ती अध्यक्ष जाली सगळ्यान पयलीं. ताच्या उपरांत 2006 सालान ती तालिगांवची पंच आशिल्ली. आनी मागीर 2009 ते 2012 ह्या वर्सांनी तांच्यांनी एज अ सरपंच म्हणून तांणी सर्व केले तालिगांव पंचायतीक. ताजे उपरांत 2012 सालान जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची ती MLA जाली. आनी ताच्या उपरांत 2017 परत एक फावट ती MLA म्हणून निवडून आयली. 2019 जेन्ना ती BJPन आयली आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी मिनिस्टर हे एक पद आमच्या गोंय राज्या खातीर भुशयलें. रेवेन्यू, इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी आनी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही खातीं तांच्यांनी सांबाळ्ळी 2019. 2022 सालान परत एक फावट तांची विक्ट्री जाली. आनी आयज ही एक दुखद बातमी आमकां आयकुपाक मेळटा की ह्या संवसाराक तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात ही ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. आमी एक आमचे कडेन रिएक्शन आसा दामू नायक हांचे, गोंय राज्याचे BJPचे प्रदेशाध्यक्ष, तांचे आमी एक रिएक्शन आयकुया आनी फुडें या. बरोबर बाकीच्या सगळ्या सहकार्या भितर एक व्हडली हानी. आनी आतां तांकां कळीत केल्या प्रमाणे की फाल्यां जे सगळे सोपस्कार आसता ते फाल्यां सकाळीं 9 3:30 जातले. आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांकवानपर कोण जर येता तांकां तांची भेट मेळटली. आयच्या ह्या क्षणाक इतलें की खरेंच खरोखर सगळ्यांचंच दुख्ख आसा. आनी हें आनीय बी आसा.
ती एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. पण देवाकडे मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची आणि त्यांच्या कुटुंबाकी धीर मेळचो. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री सुद्धा आयज ह्या वेळार हॉस्पिटलान तांच्यांनी विजीट केले आणि ह्या बातमेचेर दुख्ख व्यक्त केले. तांचे कितें रिएक्शन आशिल्ले आणि जे विज्युअल्स आमकां हॉस्पिटलाच्यान येतात ते सुद्धा पळोवया आणि फुडें वळुया. सुरवातीक आमी तिका याद दवरतात. मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तालिगांव MLA 2012 पासून कंटिन्युअसली म्हजे बरोबर शी इज MLA. मदल्या काळात म्हज्या सरकारात रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून आशिल्ली आनी खूब बरें काम एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणूनय तिणी केलां, लेबर मिनिस्टर म्हणूनय केलां. स्टेटी खातीरय बी खूब बरें काम केलां. तालिगांवच्या लोकां खातीर सदांच डेडिकेटिवली तालिगांवच्या लोकां खातीर गरजेचें काम करताली. फाटले एक 3-4 म्हयने दीर्घ आजारान ती बरी नाशिल्ली, सीक आशिल्ली. आज अचानक तिजो देहांत जालो. तिच्या फॅमिलीच्या दुख्खात हांव सहभागी आसा. तिच्या आत्म्याक शांती लाभून गोंय सरकाराचें जें काम हें सदोदीत यादगार उरतलें. तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सदोदीत उरतली. भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकारच्या वतीन हांव तांच्या दुख्खात वांटेकारी आसा. सदोदीत आमी तिका याद दवरतात. गोंयच्या राजकारणातली ही मोठी बातमी आमकां आयकूंक मेळटा. तुमी विज्युअल्स पळयता हे हॉस्पिटलांच्यान जे लिडर्स आनी तांचे जे बरे मागपी आशिल्ले सगळे जाण हांगासर येतात तांचे कडेन तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर. तशेंच फाल्यां तांच्या निवासस्थानाचेर तांच्या निमण्या दर्शना खातीर आसतले आणि ताच्या उपरांत तांची एक इत्सा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचे जे अंतिम संस्कार आसा ते जावचे आनी ते खातीर सांजचे जे सांतिनी हांगासरली क्रेमेटोरियम आसा, स्मशानभुमी आसा, थंयसर तांचे अंतिम संस्कार जातले. ही एक अपडेट आमकां मेळटा आणि जायत्यो गजाली तांच्या बद्दल जर उलोवच्यो जाल्यो जाल्यार खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आयज सुद्दां प्रत्येकाक याद जाता आसतल्यो. हांवें स्वता पळयल्ल्यो कांय गजाली आसा त्यो म्हळ्यार जेन्ना तालिगांव वाटेन स्मार्ट सिटीची कामां जातालीं तेन्ना ती स्वता वचोन थंयसर प्रत्येक दिसा अपडेट घेवप, कामां सारके रितीन जाता काय ना हें सगळें पळोवपाचें काम ती स्वता ह्या वेळार करताली. आनी अशी एक MLA म्हाका दिसता आमच्या जे एसेंब्लीन जेन्ना आमी विमेन लिडरशीप म्हणटा तातूंत तांचें नांव खूब प्रामुख्यान येता. कारण बायलां खातीर जे रायट्स आसतले किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो आनी एज अ विमेन लिडर तांच्यांनी खुबश्यो गोश्टी आपूण जावन स्वता फुडें सरून केल्ल्यो आसा. अश्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळटाल्यो. अशी लिडर आयज आमच्या मदीं ना. जेनिफर मोन्सेरात तालिगांवची MLA आयज दनपारां ह्या संवसाराक अंतरली आणि तीच अपडेट घेवन आमी तुमच्या मुखार येता. आमच्या बरोबर गोवा न्यूज ॲपचे एडिटर आमच्या बरोबर आसतले कांय खिणात, कारण तांच्यांनी सुद्दां जेनिफर मोन्सेरात हांचे कारकिर्द पळयला, तांचे बद्दलचे कामां पळयल्ले आसा. तांचे कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. जर आमच्या बरोबर जॉयन जाता रुपेश सामंत बाब जर आमच्या बरोबर आसा जाल्यार आमी थोड्या वेळान जॉयन जातले तांच्या वांगडा. पूण म्हाका दिसता की 2019 जेन्ना तांच्यांनी आपली जी मिनिस्ट्री हातीन घेतली तेन्नाच्यान खुबशीं कामां तांच्यांनी सुरवात केल्ली. आमी 2022 जर तांचे इलेक्शनाचेर जर डेटा पळयत जाल्यार 2041 वोट्सांनी ती जिखिल्ली आसा. तांचो जो नंबर्स आसा म्हणजे वाडत चलिल्लो आसा तांचे विक्ट्रीचो नंबर. सो हातूंत अंदाज येतालो की तांचे जे बरे मागपी आसा ते कशे वाडटाले आनी तालिगांवूच न्ही जाल्यार सरावंडींग जो वाठार आशिल्लो तो सुद्दां तांकां कितलो मोग करतालो हाजेर सुद्दां. कारण तांचो स्वभाव तसो आशिल्लो आणि जशें आत्तां उदय बाब आमच्या वांगडा उलयताले, उदय बाबान सुद्दां सांगलें की एक फोन कॉलाचेर तांकां जर म्हायती मेळत, कोणाकूय गरज आसा जाल्यार ती रोखडीच पावताली और आपलो हेल्प थंय धाडटाली. दीर्घ काळा खातीर तांची स्वास जे आसा ते बरे नाशिल्ले, कांय तेंप ती बरी नाशिल्ली म्हणून फाटले एक वर्सभर ह्यो गजाली आमी आयकताली की ती हॉस्पिटलांनी विजीट करता. आणि जशें उदय बाब हांच्यांनी सुद्दां सांगलें की फायट दिली आणि एक बऱ्यापैकी फायटर आशिल्ली. कारण अशा वेळार आपूण खचून वचपाचे चान्सीस चड आसता. पूण एक MLA आणि एक लिडर म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना एक बरें देग दिवप हें सुद्दां खूब गरजेचें आसता. बरोच वेळ हॉस्पिटलांत ती उरिल्ली आणि ताच्या उपरांत आयज दनपारां दोनापावल हांगासर एका खाजगी हॉस्पिटलांत तांकां
मरण आयलें. मेळटा ते म्हायतीनुसार 2 दीस पयलीं तांकां एडमीट केल्ले आनी ताज्या उपरांत आयज तांकां मरण आयिल्लें आसा. फाल्यां सांजचे हिंदू पद्दतीन जे हिंदू स्मशानभुमी आसा तालिगांव हांगासर थंय तांची अंतीम विधी जातली. फाल्यां सांजची तांची एक शेवटची इच्छा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांची जे अंतीम विधी आसा ती जावची म्हणून. जर आमच्या वांगडा आमचे जर एडिटर ऑफ गोवा न्यूज हब जर जॉयन जाले जाल्यार आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले. रुपेश बाब आमच्या बरोबर आसा. रुपेश, म्हाका दिसता खूब महत्वाची आनी दुख्खद अशी बातमी आसा जी आमकां आयकुपाक मेळटा. तुमी तांच्या बरोबर काम केल्लें आसा खूब वर्सां. सचिन, एक गजाल म्हणजे आज दनपारां 1:55 डॉक्टर जे मणिपालान डॉक्टर आशिल्ले तांणी तिका मृत घोशीत केली. 2 दीस पयलीं पासून ती थंय एडमीट आशिल्ली. सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार जेन्ना CCPचे रिजल्ट्स आशिल्ले त्या दिसा एक वावडी उठिल्ली की जेनिफर इज नो मोर म्हणून, आनी प्रत्येक जाणांक दिशिल्लें की जेनिफर इज नो मोर. खुबशे जाण कित्याक वावड्यो उठयताले. आय हॅव सीन द कायंड ऑफ, म्हणजे ते दिसांनी फोन इतले वाजताले CCPच्या हेज्या टायमाचेर की ती ना. आमकां म्हणजे एक्चुअली करेज जायनाशिल्ली बाबूश बाबाक फोन करपाक आनी विचारपाक. पूण तांची एक कॉमन फ्रेंड आशिल्ली, तांचे कडेन जेन्ना हांवें तेन्ना कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना तेणी सांगलें की आरे तूं कितें सांगता काय म्हणून, जेनिफर म्हाजे कडेन काल उलयला म्हणून. शी इज नॉट वेल, शी इज इन बॉम्बे, बट शी इज डुईंग वेल अँड वी होप दॅट शी वील रिकवर. ताज्या मदीं मागीर तांचे बद्दल कांयच बातमी नाशिल्ली. पूण आज दनपारां ही दुख्खद बातमी हांगा आयिल्ली आसा. रुपेश बाब, तुमी काम केल्लें आसा तांचे अशें आयकुपाक मेळटलें की ती सदांच कनेक्ट आसताली तालिगांवत न्ही जाल्यार सरावंडींग वाठारांत सुद्दां. तांकां जेन्ना कोणाकूय मदत जाय जाल्यार ताजे कडेन वचत जाल्यार ती अवश्य मदत करताली म्हणून. तांचे बद्दल सांगा थोडें कितें, तांचे कामा बद्दल तुमी जर सांगू शकता जाल्यार. जेनिफर जेन्ना पयलीं MLA जाली तेन्ना प्रत्येकाक दिसतालें दीस इज इन 2012 आनी दीस हॅपन अगेन्स्ट द टायड. इफ यू रिकॉल 2012चो काळ हो मनोहर पर्रीकराचो काळ आशिल्लो. गोंयभर आमी पळयलें की मनोहर पर्रीकराची लाट चलताली. मनोहर पर्रीकरान तेन्ना काँग्रेस सरकार उडोवन हांगा भाजपा सरकार स्थापन केल्लें MGP बरोबर. पूण अशा वेळाचेर सुद्दां ताळगांवां ती उबी रावून ती जिखून आयिल्ली. काँग्रेस लिडर म्हूण आशिल्ली. सगळ्यांक अशें दिसतालें सुरवातेक की बाबुशाची बायल, सो बाबुशाच्या सावटा खाला ती रावतली म्हणून. पूण आमी पळयलें की खूब फावटी ती आपले स्वताचे निर्णय घेताली. स्वता एक वेगळे तरेन आपलें तिणें व्यक्तिमत्व थंय तयार केल्लें, आपलें फॅन फॉलोइंगूय तयार केल्लें. ताका लागून ती परत 17 निवडून आयली. 2019 जुलयान जेन्ना 10 जाण शिफ्ट जाले त्या 10 जाणां मदीं ती आशिल्ली. देन शी बिकेम BJP MLA अँड बींग विमन अँड ऑल्सो बींग एबल टू गव्हर्न तिका मिनिस्ट्री दिल्ली. तेन्ना रिवेन्यू दिल्ली, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट दिल्लें आनी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट दिल्लें. आतां इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हें म्हत्वाचें कारण तें डिपार्टमेंट तांकां रोहन खंवटे कडल्यान आयिल्लें. रोहन खंवटे हांणी ऑलवेज इन्फॉर्मेशन अँड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाचेर आपली छाप सोडल्या. सो थंयच्यान तिका तें डिपार्टमेंट आयिल्लें. तिणें थंयय काम केलें. 22 परत ती ताळगांव BJPच्या चिन्हाचेर निवडणूक लढली आनी परत निवडून आयली. आनी जर तिचे भलायकी बरी आशिल्ली जाल्यार अशें दिसतालें की इवन फुडल्या फावटी बी ती 27 उबी रावले जाल्यार येताली. आतां इट इज नॉट जस्ट अबावट बींग मॉन्सेरात, इट इज ऑल्सो अबावट बींग जेनिफर. कारण तिची स्वताचो एप्रोच जो लोकां कडेन आशिल्लो पण इट वॉज व्हेरी हंबल. आय स्टील रिमेंबर वेन एवर शी यूज टू क्रॉस, शी यूज टू मेक शुअर दॅट शी स्मायल्स एट एवरी वन. अशें न्ही की इग्नोर करून गेली किंवा आपूण व्हडली म्हणून गेली. सो दॅट क्वॉलिटीज वेर रियली गूड. इवन ताजी जी तिचे जे आतां पॉलिटिकल रायवल्स आसा तेंचे कडेन हांव दनपारच्यान उलयतालो, ते म्हणटा की अवर फायट वॉज नॉट वीथ जेनिफर, पूण ज्यो गजाली थंय जाताल्यो, ताळगांव जाताल्यो, ज्यो कन्वर्जन्स जाताली किंवा ज्यो गजाली जाताल्यो ताका लागून आमी ताचेर बेजार आशिल्ले. बट पर से इफ यू कन्सिडर जेनिफर देन शी वॉज व्हेरी पॉप्युलर एमॉंग्स हर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो एमॉंग्स हर रायवल.
बरोबर म्हाका दिसता ती पॉप्युलर आशिल्लीच आनी खास करून जेन्ना एसेंब्लीन सुद्दां तांचो आवाज पावयताली ती सदांच आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल ऑर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक जाय हाचे बद्दल सुद्दां खुबशे फावटी वोकल आशिल्ले आनी अशे खुबशे फावटी खूब कमी आमकां पळोवपाक मेळटा थोडेच लिडर आसा जे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें कितें जावपाक जाय म्हणून नेटान उलयता आनी आपलो आवाज जे एसेंब्ली आसा तातूंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. तुमी म्हटले त्या गजालीचेर जर तुमी फोकस करपाक शकता कारण मोन्सेरात हांची बायल म्हणच्या परस जेनिफर मोन्सेरात ताची स्वताची वळख आशिल्ली हें आमकां सदांच दिश्टी पडटालें. एक गजाल एक्चुअली तिची वर्सेटिलिटी दाखयता की आतां आमकां जेन्ना उदय मडकयकरान सकाळीं सांगलें की तिची इच्छा अशी आशिल्ली की आपूण मेल्या उपरांत आपल्याक स्मशान भुमीन वचून आपली पार्थीव आसा ते जळोवचे पूण ताच्या पयलीं प्रेयरूय जावची. सो ह्यो दोनूय गजाली आशिल्ल्यो. सो गो टू सी शी वॉज नॉट कन्फायन्ड टू एनी पर्टिक्युलर रिलिजन ऑर पर्टिक्युलर पीपल बट शी वॉज लिडर ऑफ दी मासीस म्हटल्यार जाता. प्रत्येक धर्माक ती तितलीच रिस्पेक्ट दिताली हें कळटा. दुसरी आतां बातमी जी आयिल्ली आसा वीच वी मायट नॉट रायट नाव सिन्स यू आर इन द स्टुडियो मस्ट नॉट हॅव रीच्ड यू. जस्ट नाव आय गॉट अ कॉल की फाल्यां 10:30 सुमार तिचे पार्थीव मणिपाल हॉस्पिटलांतल्यान तिच्या ताळगांव बंगल्याचेर हाडटले आनी 10:30 हाडल्या उपरांत 10:30 ते 3 म्हणसर लोकांक अंतीम दर्शना खातीर ते पार्थीव थंय दवरतले. 3 ते 3:30 म्हणसर जे चर्च आसा ताळगांवची थंय प्रेयर्स जातली आनी नंतर इन अ प्रोसेशन ते स्मशान भुमीन व्हरतले सांतिनेज आनी थंय तिजेर अंत्यसंस्कार जातले. आतां तूं पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजे तरी यादीक अशें केन्नाच जावना की खंयच्याच मनशाचे प्रेयर्स जाल्या चर्चीन आनी अंत्यसंस्कार जाल्या हातून हिंदू स्मशान भुमीन. आमचे जे पळोवपी आसा तेंच्या नदरेक जर कितें आयलां जाल्यार प्लीज कॉमेंटांनी सांगा. वी मायट मिस इट बिकॉज हांव आनी सचिन मे फॉल शॉर्ट ऑफ दीस इन्फॉर्मेशन बट अशें जाल्लें आसा. सो फाल्यां सबंद दीस तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताळगांवकारा खातीर खूब भरून येवपा सारको दीस आसतलो कारण सकाळीं 10:30 पासून जे सुरू जातले ते 3:30 म्हणजे 4-5 तरी जातले सगळें सोंपसर. सो तांचे जे जे लोक तिचे अंतीम दर्शन घेवपाक सोदता तांणी ताळगांवच्या बंगल्याचेर वचचें पडटलें 10:30 नंतर. घडये मे बी 11-12 वचचें पडटलें आनी यू कॅन ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग गोवा न्यूज अप बिकॉज नाव वी हॅव सचिन विथ अस. ही विल ब्रिंग अस लेटेस्ट एज एंड वेन एवर इट हॅपन्स. म्हाका दिसता ही बातमी जेन्नाच्यान आमी आयकल्या तेन्नाच्यान एक मनाक एक मातसो दूख कशें लागिल्लें आसा कारण केन्नाय आमी कोणूय व्यक्ती म्हटल्यार आमच्या मातशें जर लागीं आसा वळखता जाल्यार गोंयकार आमकां दूख हें लागताच. म्हणजे प्रत्येक मनीस तो बरो मागपी आसूं किंवा आनीक कोण आसूं जाल्यार आमकां दूख लागता. तरी जी व्यक्ती आयज ह्या सोसायट्याक अंतरल्या तांचें कनेक्शन प्रत्येका कडेन बरें आशिल्लें. हांव फक्त पार्टी वायज म्हणिना म्हणजे ते काँग्रेस जावं BJP जावं बाकीचे तांचेर आरोप करपी सुद्दां आसा तांकां सुद्दां ती उलयताली आनी तांकां समजोवन सांगपाचो प्रयत्न सुद्दां करताली. आयज जेन्ना ही बातमी आयकुपाक येता तेच ऑपोजिशन तेच तांचे जे लोक आसात तेच आयज थंय आमकां तांच्या हॉस्पिटलान किंवा घरा कडेन कांय लोक दिश्टी पडटा. ही म्हाका दिसता एक गजाल आसा जी ह्या व्यक्ती कडल्यान आमकां शिकपाक मेळटा. त्या गजाली कडेन कशें पळयता रुपेश्वर? एक बारीक पळयलें जाल्यार इनफॅक्ट ह्यो गजाली पयलीं करपाक मेळनाशिल्ल्यो. अनफॉर्च्युनेटली मनीस जेन्ना जितो आसता तेन्ना तेजे बद्दल बरें उलोवपाक मिडियाक केन्नाच मेळना आनी ही म्हाका खंत आसता की आमी जर ह्यो गजाली तिजे बद्दल बऱ्यो उलयल्यो जाल्यार लोक म्हणटा आशिल्ले की गोदी मिडिया आनी कितें मिडिया म्हणून. बरोबर. आतां ती गेल्या उपरांत ही संद मेळटा वीच इज अनफॉर्च्युनेट की ती गेल्या उपरांत उलोवचें पडटा. पूण एक हांवें नदरेन तिजे बद्दल म्हाका आवडटलें की चलो मेयर आशिल्लो आजुनूय आसा. पणजेचो आमदार आसा मंत्री आसा पूण ती केन्नाच हांवें CCPन इंटरफियरन्स करतना हांवें केन्ना पळोवना तिका किंवा खंयच्याच गजालीचेर येवन CCPन बोवाळ घातलो किंवा दादागिरी केली किंवा हें केल्लें तिका पळोवना हांवें. आतां पार्शियल्ली तिची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CCP. पार्शियल्ली इट इज तालिगांव पंचायत. पूण ती आयली आमचे खुबशे कडेन पळयता आमी की मातशें कोणी जर आमचो सोयरो
मेयर किंवा चेअरपर्सन जालो, सादो कावन्सिलर जालो सुद्दां, जाल्यार वता आनी थंय तेंची सोयरीच चड दादागिरी दाखोवपाक लागता. किंवा बायल आसल्यार बायल थंय दिश्टी पडटा, बायल जाली हें जाल्यार घोव थंय दिश्टी पडटा, चलो जालो जाल्यार बापूय दिश्टी पडटा. सो पूण तिच्या बाबतींत एक गजाल हांवें नोटीस केली पयल्या पासून, की तिका आपलें ज्युरिस्डिक्शन खबर आशिल्लें, आपूण कित्या हातूंत काम करपाक जाय तें खबर आशिल्लें. ती अचकीत वचून CCPन बाबा रेड मारली किंवा हें काम करपाक जाय म्हणून सांगलें अशें ती करिनाशिल्ली. आनी हें सगळें करता आसतना आपली एक इंडिपेंडंट आयडेंटिटी तिणें कायम दवरली. म्हणजे जेनिफर मोन्सेरात म्हणटा आसतना लोक बाबूश मोन्सेरातीची बायल हें सांगचें पडनाशिल्लें, कारण तिणें अशे तरेन दवरिल्लें की तिची जी आयडेंटिटी आसा इट इज मच डिफरंट. तुमी पळयता हांगा विज्युअल्सूय सद्या जे प्ले जाता, इफ यू कॅन सी विज्युअल्सांनी CMBM येवन गेला आतां. बाबूश सचिन. तांचे विज्युअल आमकां पळोवपाक मेळटा. हे हॉस्पिटलाच्या भायर जेन्ना बाबूश थंय आयिल्ले आनी म्हाका दिसता बाबूश थंय आशिल्ले आनी ते ताच्या उपरांत लोकां कडेन उलोवन थंयच्यान भायर सरले. ही दुखद घटना आयज आमकां आयकपाक मेळटा. आयज दनपारां तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. रुपेश बाब, येस. ओके, सो सांगचें म्हटल्यार सेम म्हणजे ज्यो गजाली पयलीं उलोवपाक मेळपा जाय सचिन. इनफॅक्ट की मनीस आसतना उलोवपाक बरोबर. मेळपा जाय, तुजे जर कांय गूण बरे आसत जाल्यार. This is not कांय a गूण बरे आसा time to जाल्यार raise this अवश्य point. आमकां उलोवपाक मेळपाकूच जाय. पूण एक एज अ जर्नलिस्ट ऑर एज अ मिडिया म्हणून एकदां आमकां जे वायट आसा तें पयलीं सांगचें पडटा, कारण लोकां कडेन पावोवपा खातीर. हें म्हाका दिसता आमच्या जे व्ह्युअर्स आसा तांच्यांनी अंडरस्टँड जावपाक जाय. तूं म्हणटा पळय रुपेश बाब, ती गजाल सामकी खरी. कांय बरे गूण सुद्दां आमी त्या वेळार सांगपाचो प्रयत्नय करतात आनी हाडूनय दिता लोकांच्या दोळ्या मुखार. ही एक म्हत्वाची अपडेट आयज आमच्या मुखार आयिल्ली आसा. आनी रुपेश बाब, एक गजाल म्हाका एक दिश्टी पडली की हांव जेन्ना तांचे जे पॉलिटिकल करियर ताज्या बद्दल वाचतालो, ती ग्रावंड लेवला वयल्यान वयर आयिल्ली. म्हणजे ती पंचायत लेवलाचेर काम केल्लें आसा. पंच, सरपंच, जिल्ला पंचायत अश्यो सगळ्यो भुमिका तांच्यांनी साकार केल्ल्यो आसा. आनी ताचे उपरांत MLA आनी मागीर मिनिस्टर. ही कारकिर्द म्हाका दिसता तशी खूब व्हडली आसा तांची. खुबशे जाण जे आतां 27 आमदार जावपाक सोदता पळय अकस्मात, खुबशे जाण गोंया भायल्यांनी येवन हांगा कोंकणी कळना मराठी उलयता तरी आमदार जावपाक सोदता. तेंची केस वेगळी. पूण जे आमचे गोंयकार जे आमदार जावपाक सोदता तांणी तिजे कडल्यान खूब शिकपा सारकें आसा की एक लेवल वयर सरून मागीर आमदारकीच्या पोजिशनाचेर ती पाविल्ली आसा. सो ताच्या पयलीं तिणें प्रत्येक तरेचे ग्रासरूट लेवल गव्हर्नन्सूय पळयला. तेणी गव्हर्नन्स थंय तातूंत वांटोय घेतला. आनी जो बदलतो तालिगांव म्हणटा पळय आमी आतां, इट मे बी मायनस प्लस समवट से की तुमी शेतां पुरयली आनी बिल्डिंगो बांदल्यो. सम वील से की जे पणजेचेर जो प्रेशर आसा तो ताळगांवान आपल्याचेर घेतलो आनी अल्टरनेट पणजे तयार केली. इट इज द वे यू लूक एट इट. पूण बदलतो तालिगांव आसा पळय तिणें आपल्या नदरे मुखा वयल्यान पळयल्लो आसा. आनी जे तरेन तिजो आज डेथ जालें आनी तेजे नंतर जे तरेन आमकां सुद्दां फोन दनपारच्यान जितले वाजले तेजेरून कळ्ळें की शी मे नॉट बी देर इन मिडिया मोर ऑफन. म्हणजे हार्डली ती मिडियान आसताली किंवा बायट दिताली किंवा रिएक्शन दिताली. पुणून शी वॉज ऑलवेज वीथ द पीपल, जे आज आमकां दिश्टी पडटा. बरोबर. एक म्हत्वाची अपडेट जशी आत्तां रुपेश बाब हांच्यांनी सांगिल्ली आसा ती म्हळ्यार सकाळीं 10:30 सुमारा तांचे जे पार्थीव शरीर आसा ते घरा कडेन तांच्या तालिगांव हांगासर निवासस्थानाचेर हाडटले आनी ताच्या उपरांत 3 पर्यंत लोकदर्शना खातीर थंय आसतले. लोकांक तांचे निमणें दर्शन घेवपाक मेळटलें. ताच्या उपरांत 3 ते 3:30 पर्यंत तालिगांव हांगासरले चर्चीन प्रेयर जातली. ताच्या उपरांत 3:30 सुमारा ते हिंदू क्रेमेटोरियम जे सांतिनीज आसा स्मशानभुमी थंयसर व्हरतले आनी थंयसर अंतीम संस्कार जातले. पयले फावट जाता ही इन्फॉर्मेशन आमकां ज्या तरेन मेळटा की प्रेयर जातले आनी ताच्या उपरांत हिंदू पद्दतीन अंतीम संस्कार जातले. ही सुद्दां खूब म्हत्वाची गजाल आसा. आयज जेन्ना तांचो जशें आतां रुपेश बाब सांगलें तांचो पूत जो आसा तो मेयर आसा, तांचे हजबंड एक MLA मिनिस्टर आसा गोंय सरकारान, तरी सुद्दां वेगळी ओळख निर्माण करून ती वेगळी ओळख गोंयकारां कडेन हाडून आपले स्वताचें नांव केल्ले अशे एक व्यक्ती आयज ह्या संवसाराक अंतरलेले आसा. तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात, आदली आमची मिनिस्टर गोंय
सरकाराची ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. आमी आनिकूय अपडेट तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. आमी ग्रावंडा वयल्यान जर प्रणय बाब आमचे रिपोर्टर जर आसा जाल्यार ताजे कडेन कनेक्ट करपाचो प्रयत्न करतले आमी कांय वेळान. पण सद्या खातीर ही अपडेट आनी जे विज्युअल्स तुमी पळयतात ते सद्याक आमचे टीव्हीचेर जे बाबूश मोन्सेरात जे आसा, तशेंच गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी चंद्रकांत शेटये दिवचलचे आमदार हे तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता आयज सकाळच्यान जायते लिडर्स रुपेश बाब हांगासर येवन गेल्ले आसा आनी ह्या लिडर्सांनी आपली प्रतिक्रिया तर दिल्लीच आसा, पूण तांचे जे एक कनेक्ट आशिल्ले जेनिफर मोन्सेरात हांचे कडेन ते सुद्दां दिश्टी पडटा. कारण अशे रितीन विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम सगळे लिडर हांगासर पाविल्ले आसतना आमकां दिश्टी पडटाले. इनफॅक्ट आज सचिन संडे आशिल्लो, सो एवरीवन वॉज रिलॅक्स्ड आणि मोस्टली संडे कोणूच काय आपले शेड्यूल दवरिना अनलेस इट अंटील यू आर व्हेरी नेक्स्ट टू इलेक्शन्स. पूण आमी पळयले विदीन नो टायम थंय चीफ मिनिस्टर आयले, चीफ मिनिस्टर ताळगांव तेंच्या घरा गेले. ताच्या पयलीं मणिपाल हॉस्पिटलान दामू नायक पावले आनी जशें तुमी विज्युअल्स पळयता थंय चंद्रकांत शेटये बी थंय पावले आनी सगळे जाण प्रेमीन शेटूय दिश्टी पडटा ते पावले. सो सगळे जाण जे जे लागीं सरा आशिल्ले ते थंय दे रश्ड टू दी हॉस्पिटल. बाबूश मोन्सेराता खातीर पर्सनली आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग लॉस बिकॉज ही लॉस्ट हीज वायफ अँड लायफ पार्टनर दॅट कॅन बी क्लियरली सीन ऑन हीज फेस. बिकॉज वेन आतां इतलो बाबूश म्हणजे बाबूश हॅज बीन ऑलवेज कन्सिडर्ड एज अ पर्सन हू स्मायल्स and smiles back. So ताजे तोंड पळयतकर कळटा. बट ऑब्वियस दॅट ही लॉस्ट हीज वायफ दो शी हॅड अ लॉंग म्हणजे ती प्रोलॉंगड फायट आशिल्ली तरी पूण अशी इट वॉज समटायम्स वेन इट कम्स टू एंड some people means many people and almost everyone is not able to digest the fact that you will not be able to see her anymore. बरोबर. म्हाका दिसता की जेन्ना मनीस आमच्या फुड्यान आसता तेन्ना आमी खूब कदर करपाची गरज आसता आनी मागीर उरता त्यो यादी आनी तांच्यांनी केल्लीं कामां. आमच्या बरोबर ग्रावंडा वयल्यान प्रणय बाब आसा. प्रणय बाब, म्हाका दिसता आतां सरूच म्हाका दनपारच्यान ही गर्दी दिसपाक लागिल्ली आसा. आतां सद्याचें कंडिशन कितें आसा आनी लोक आयल्या थंयसर कितें आसा कंडिशन? हय, लोक सद्या बाबूस सद्या तरी आत्ता हांगाच्यान गाडी घेवन तेजी म्हाका दिसता तो भायर सरला. एक्झॅक्टली खबर ना खंय गेला तो. मात लोक आहा ते तालिगांवचे लोक जावं पणजेचे लोक सद्या येता. रोहीत मोन्सेरात जो जेनिफराचो चेडो आसा ते सद्या हांगा. इवन तेजो अमित तो दुसरो चेडो आहा ते दोगूय जाण सद्या हांगा आसा. लोक सद्या दुसऱ्या हितूंतल्यान सद्या लोक मेळपाक येता. इवन आमी पळयता की जे ओपोजिशन लिडर्स आहा, इवन जो काँग्रेसचो अर्चित नायक जो यूथ प्रेसिडेंट आहा तो सुद्दां मणिपाल हांगा हॉस्पिटलान येयलो तांकां मेळपाक. इवन जो बाकीचे लिडर्स आहा ते सुद्दां थंय येयले. बरोबर. एक प्रणय बाब, एक दिश्टी पडटा आमकां की अशी लिडर आशिल्ली की फक्त सत्तेंतले न्ही किंवा ज्या पार्टीक ते बिलोंग करताले न्ही जाल्यार सगळे लोक तांचे कडेन लागीं आशिल्ले आनी आयज ते लोक सगळे थंयसर दिश्टी पडटा. हे कशें पळयता तूं? हय, तेच सांगता. एक तेजो एक जेनिफर मोन्सेरात ती एक बरी तेजो कनेक्शन एक बरें आसलें लोकां कडेन सुद्दां. इवन जे लोकांक जे ओपोजिशन लोक आसले तेंचे कडेन सुद्दां तें कनेक्शन बरें आसलें. तेंचे बाकीचे पॉलिटिकल हितून कितले वायटपण आसूं बट तोंडाक तेंचे एक बरे एक जे लोक आहा ते एक बरे तेंचे बरे मागपी आसले लोक. इवन आमी पळयता की जे तालिगांव जे पयलींचे जे हे आहा ते सुद्दां तांकां खूब बरे आसले. इवन उदय मडकेकर एक गेल्या हितून टायमान सुद्दां मेयर आसलो तो. तेन्ना सुद्दां तो जेनिफराच्या अंडर तेणें काम केलां. प्रणय बाब, आनी एक गोश्ट म्हाका विचारपाक जाय आशिल्ली की तालिगांवान सद्या लोकांचें वातावरण कशें आसा? लोक कितें म्हणटा? कितें चल्लां तालिगांवान सद्या? तालिगांव तरी सद्या म्हणटा की तालिगांवाक हो सद्यांक व्हडलो लॉस आहा सद्या तरी. कारण एक विश्वासू आनी एक सारकी बरी अशी मनीस म्हणजे जेनिफर मोन्सेरात ती तांकां खूब बरी करताली. कितें तेंची समस्या आसली जाल्यार लोक पयलीं जेनिफरा कडेन येताले तेंची समस्या घेवन. ती कितले मागीर व्हडले प्रॉब्लम आसूं जेनिफर मोन्सेरात सदांच लोकांचे प्रॉब्लम आयकून घेताले, तेंचे जे ग्रीव्हन्सीस आयकून घेताली आनी तेजे प्रॉब्लमाक हे करताली. सो लोकांक सुद्दां एक धक्को बसला. लोकांक सुद्दां एक लोकांच्या मनान सुद्दां एक हे जाला की अशें घडलां की आयज लोकांक सुद्दां एक मनाक जावं काळजान एक सुद्दां धक्को बरो लागला.
बरोबर आहे. काळजाक धक्को लागपा सारकीच गोष्ट आशिल्ली. देव बरें करूं प्रणय बाब आमच्या बरोबर ग्राउंडा वयल्यान. प्रणय बाब हांगासर आमकां लायव्ह अपडेट दिताले. ही एक म्हत्वाची अपडेट आयज तुमच्या मुखार आमी घेवन येता ती म्हळ्यार तालिगांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात आयज संवसाराक अंतरलेली आसा. दनपारां 1:55 ही दुखद बातमी घडिल्ली आसा. दोनापावल हांगासर एका खाजगी हॉस्पिटलान तांकां मृत घोशीत केल्ले आसा. काल 2 दीस पयलीं तांकां एडमीट केल्ले. ती कांय ते बरें नाशिल्ली ही गोश्ट आमकां आयकपाक मेळटाली. 2 दीस पयलीं तांकां एडमीट केल्ले, हॉस्पिटलायज केल्ले आनी आयज ही खबर आमकां आयकुपाक मेळटा. गोंय राज्याची आदली मंत्री आनी सद्याची तालिगांवची तालिगांवची MLA आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात ही आयज संवसाराक अंतरलेली आसा. आनी अपडेट अशी मेळटा की तांची एक लास्ट वीश आशिल्ले की हिंदू पद्दतीन तांचे अंतीम संस्कार जावचे आनी ते खातीर फाल्यां सांजचे तांचे हिंदू क्रेमेटोरियम आसा जे सांतिनीज हांगासर आसा थंय तांचेर अंतीम विधी जातली. सकाळीं 10:30 सुमारा मणिपालच्यान तांकां तांच्या निवासस्थानाचेर तालिगांव हांगासर अंतीम दर्शना खातीर हाडटले. ताचे उपरांत 3:30 सुमारा तांकां जी चर्च आसा तालिगांवची थंयसर प्रेयर आसतली आनी मागीर 3:30 सुमारा तांचे जे तांकां हिंदू क्रेमेटोरियम सांतिनीज आसा थंयसर व्हरतले आनी अंतीम विधी थंयसर जातली. ही म्हायती आमकां सद्याक मेळटा. सो आमी परत एक फावट जे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ते जेन्ना पाविल्ले आनी तांचे ह्या दुखद घटनेचेर तांच्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती आयकुया आमी. मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तालिगांव MLA 2012 पासून कंटिन्युअसली म्हजे बरोबर शी इज MLA. मधल्या काळात म्हज्या सरकारात रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून आशिल्ली आनी खूब बरें काम एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणूनय तिणी केलां, लेबर मिनिस्टर म्हणूनय केलां. स्टेटी खातीरय बी खूब बरें काम केलां. तालिगांवच्या लोकां खातीर सदांच डेडिकेटिवली तालिगांवच्या लोकां खातीर काम करताली. फाटले एक 3-4 म्हयने दीर्घ आजारान ती बरी नाशिल्ली, सीक आशिल्ली. आज अचानक तिजो देहांत जालो. तिच्या फॅमिलीच्या दुखांत हांव सहभागी आसा. तिच्या आत्म्याक शांती लाभून गोंय सरकारान तिचें काम सदोदीत यादगार उरतलें. तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सदोदीत उरतली. भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकारच्या वतीन हांव तांच्या दुखांत वांटेकारी आसा. सदोदीत आमी तिका याद दवरतात. हे आशिल्ले डॉ. प्रमोद सावंत हांची आमी प्रतिक्रिया आयकल्यो आयच्या ह्या दुखद घटनेचेर. आनी फुडें वयता आसतना आमच्या बरोबर आसा डिलायला लोबो. ही MLA शिवोले मतदारसंघाचे जे MLA आसा तांची प्रतिक्रिया आयकुया. मॅडम, आयज ही दुखद घटना आमकां आयज ही आयकपाक मेळटा आनी म्हाका दिसता फक्त तालिगांव न्ही जाल्यार गोंयच्या वाठारांत सुद्दां ह्यो सगळ्यो गोश्टी ही जी गोश्ट आसा ती दुखद अशी सगळे लिडर्सां मदीं आनी लोकां मदीं आयकुपाक मेळटा. तुमची प्रतिक्रिया सगळ्यान पयलीं आयकुपाक जाय मॅडम. From 2022, she was my colleague, and especially in assembly, we were given one office, to operate from, to sit. She was my roommate and very close colleague and friend. And last few months she was suffering. Really very sad news. May her soul rest in peace, and my deepest condolences to the family. She was really working very hard for her people. I will miss her, and people of Taligaon constituency will miss her, and Goa will miss her. मॅडम, एक गोष्ट म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार जेन्ना केन्ना तुमी प्रश्न काडटाले किंवा मॅडम जेनिफर सुद्दां जेन्ना प्रश्न काडटाली तुमी एकामेकाक हेल्प करताली. खास करून जेन्ना बायलांचे प्रश्न आसताले तेन्ना किंवा बाकीचे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रश्न आसताले तेन्ना एकामेकाक हेल्प करून फुडें वताली हें दिश्टी पडटालें आमकां. सो ती बॉन्डिंग कशी आशिल्ली तुमची मॅडम? केन्नाय म्हाजे कसले क्वेश्चन आहले जाल्यार शी इज टू ऑलवेज सेकंड देर. शी इज टू बी देर फॉर मी. आनी कित्याक आमी एकूच रुमान आहली. आय मीन ऑफिस वॉज गिवन वन फॉर अस, एंड देन आय टू टेल हर आय विल बी स्पीकिंग दिस, प्लीज दिस, एंड देन whenever she is to raise any question, I would support her. So that bonding was very close. I will really miss her. May her soul rest in peace, really. मॅडम, आणि एक गोष्ट जी आसा ती म्हळ्यार खंयच्याय व्यक्तीची ओळख ही ताच्या कामा वयल्यान जाता. आनी आयज जेन्ना
डिफरंट पार्टीतले लोक किंवा तांचे ऑपोजिशनान आसूं किंवा वांगडा आसूं हे सगळे आयज तांच्या घरा कडेन किंवा हॉस्पिटलान दिश्टी पडटना तांचे जे कनेक्ट आशिल्लो और तांचे लोकां कडेन आशिल्ली संवेदना और लोकां बरोबर आशिल्ले तांचे संबंद हे खूब बरे दिश्टी पडटा. अशी लिडर आयज आमचे मदीं उरिल्ली ना. हे खरेंच गोंया खातीर लॉस अशें दिश्टी पडटा. That shows the love, the care, that bonding what she had for everyone across the party lines. A smiling face. Maka Baba Mandali. That love what she used to show to each and everyone. I think she left a positive mark on each and everyone whom she met. बरोबर. देव बरें करूं मॅडम, तुमी आमच्या वांगडा जॉईन जाल्ल्या बद्दल. आनी खरेंच ही खूब दुखद अशी घटना आसा आयज आमकां आयकुपाक मेळटा. मॅडम देव बरें करूं. थँक्यू. सो हे आशिल्ले आमच्या बरोबर शिवोलीची MLA डिलायला लोबो मॅम. तांचे जी वांगडी आशिल्ली एसेंब्लींतली आयज ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. तालिगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात आयज दनपारां ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. ही अपडेट आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन येताले. आनी फाल्यां तांचें जें अंतीम दर्शन आसा तें घरा कडेन सकाळीं 10:30 ते 3 पर्यंत आसतलें. आनी ताजे उपरांत 3 सुमाराक तांची प्रेयर जातली तालिगांव हांगासरले चर्चीन. आनी ताजे उपरांत 3:30 तांची एक इत्सा आशिल्ली त्या प्रमाण सांतिनीज हांगासरले हिंदू क्रेमेटोरियम आसा, हिंदू स्मशानभुमी आसा, थंयसर तांचेर निमणी विधी जातली. सो ही आशिल्ली अपडेट. गोंयचे आदली मंत्री आनी तालिगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात आयज ह्या संवसाराक अंतरलेली आसा. दनपारां 1:55 तांचे मरण जाल्ल्याचे डॉक्टर्सांनी सांगिल्लें आसा. आमी उदय मडकयकर हे जे लिडर आसा, तालिगांवचे गोंयचे लिडर आसा, तांची प्रतिक्रिया ह्या गोष्टीचेर आयकुया आनी फुडें या. ती फायट दिली एक स्ट्रॉंग ती एक आशिल्ली. आनी सगळे तालिगांवान आमी आमची लाडकी कशी ती सदांच आसरा चेराची. आनी सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्ना रिस्पॉन्स करपी, कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली. आनी आतां गेले वर्सभर तिका एक खूब त्रासांक कोणाक जाता तांकां कळटा कितके त्रास जाता ते. तिणें खूब सोंसले. पूण एक हो दुयेंसूच अशें आसा की तें कठीण. व्हडले लोक ह्या दुयेंसान हे जाल्ले आसा. तिका तिणें लास्ट पर्यंत आपूण होप तिणें दवरलेलो. म्हणजे अशी एक मनीसूय ती गंभीर आशिल्ली अशी. सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक आज सगळ्यांक आमकां शॉक सगळ्यांक आदी न्यूज कळ्ळ्या बरोबर. फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन सान तालिगांव चर्चीन व्हरतले. आनी चर्चीन सान 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशानभुमीन तिजें क्रिमेशन जातलें. तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हिंदू हेज्या प्रमाणे हें करचें म्हणून. ते इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका मागीर थंय एक 3:30 एक वर थंय मास PMP जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेटरान हे आसता. एकदम वायट अशी घटना आणि दुःखद घटना. आयज दनपारां 2 वरांचेर तालिगांवचे MLA आणि माजी मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात हाचें दुःखद निधन जालें. आणि खरें म्हटल्यार आमचे खातीर एक तालिगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सहकार्या भितर एक व्हडली हानी. आनी आतां तांकां कळीत केल्या प्रमाणे की फाल्यां जे सगळे सुपस्कार आसता फाल्यां सकाळीं 3:30 जातले. आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांतवनपर कोण जे आसा तांकां तांची भेट मेळटली. आयच्या ह्या क्षणाक इतलें की खरेंच खरोखर सगळ्यांकच दुख्ख आसा. आनी ही हानी बी आसा ती एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. पण देवा कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तांच्या कुटुंबाक धीर मेळचो. हे आशिल्ले दामू नायक गोंय प्रदेशाध्यक्ष
BJPचे आणि तांच्यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. दुखद अशी घटना आयज आमकां आयकुपाक मेळटा. कांय खास गजाली आसा ज्यो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी ज्यो तुमचे कडेन पावोवच्यो अशें ह्या वेळार दिसता. 2005 ह्या सालान तांच्यांनी आपलें पॉलिटिकल करियर, ताच्या पयलीं ती सोशल वर्क हे सगळें चालूच आशिल्लें, पूण 2005 ह्या सालांच्यान पॉलिटिकल करियर तांच्यांनी सुरवात केलें. नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी आपले कारकीर्द पळयले. ताच्या उपरांत 2006 ह्या सालान ती पंच मेंबर जाली ऑफ तालिगांव. हांगासर तांच्यांनी ग्रासरूट लेवलाचेर जे प्रॉब्लम्स आसा ते समजून घेवपाचे प्रयत्न केले आनी ताच्या उपरांत 2009 ते 2012 ह्या वर्सा तांच्यांनी एक सरपंच पद जे तालिगांव पंचायतीचे आसा ते भुशयल्लेले. आतां ह्या वेळार तांच्यांनी खुबशीं म्हत्वाची कामां त्या वेळार 2009 ते 2012 ह्या वेळार तांच्यांनी आपली जी कामां आसा ती सुरवात केल्ली आनी ती बऱ्यापैकी तांच्यांनी निभयलेली. GSI मॅपींग, मागीर ड्रेनेज सारकिली जे मेजर समस्या आशिल्ली त्या टायमार तालिगांवाक, मागीर जे रस्त्या सायडीक पेवमेंट्स आसा, हे सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो कारण कॅपिटल सिटीच्या सायडीकूच आशिल्ली ही एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली आनी कितली म्हत्वाची आशिल्ली ती सगळ्यांक खबर आसा. आयज जेन्ना सगळे पळयता तालिगांवचे जो मॅपींग तुमी पळयता जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी पळयतात. अशा वेळार तांच्यांनी कामां सुरू केली. ताच्या उपरांत 2012 ह्या सालान पयले फावट ती MLA म्हणून निवडून आयली आनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ती पयले फावट निवडून आयली. ताच्या उपरांत 2017 सुद्दां काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ती निवडून आयली. 2019 सालान जेन्ना ती BJPन गेली आनी तेन्ना फर्स्ट टायम मिनिस्टर जाली गोंय राज्याची आनी 2022 परत एक फावट निवडून आयली. सो ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसा. 2012 ते 2022 आनी आतां पर्यंतच्यो ज्यो गजाली आसा, ज्यो घडामोडी आसा त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा कारण आमकां तालिगांवान त्या तरेच्यो गोश्टी आमी अवश्य काय नेगेटीव पॉझिटीव सगळे कडेन आसतल्यो त्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पळयतालेत. बट जायते लोकां कडेन तांचो जो कनेक्ट आशिल्लो ताजे बद्दल जर उलोवचें जालें जाल्यार आयज प्रत्येक तालिगांवकार आमकां ह्यो गोश्टी सांगता आसतले. जेन्ना तांचेर टिका जाली किंवा बाकीच्यो गोश्टी सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो जाल्यार सुद्दां तांचे जे कनेक्ट आशिल्ले किंवा उलोवपाची पद्दत आशिल्ली, जे तांचे कडेन समजोवपाची पद्दत आशिल्ली ती वेगळे रितीन आशिल्ली. एक गोश्ट आमकां एज अ मिडिया पर्सन म्हणून ही गोश्ट आमकां खूब दिश्टी पडटाली की मिडिया कडेन ती केन्ना चड उलोवपाक सोदिनाशिल्ली. सो सदांच ती मिडिया कडल्यान मातशी पयस रावताली ऑर जेन्ना इंटरव्यूज ऑर बाकीच्यो गोश्टी आसा ह्यो खूब कमी पळोवपाक मेळटा आमकां जेनिफर मोन्सेरात हांचे. आनी आयज जेन्ना आमी अशा वेळार उलयता ह्यो सगळ्यो गजाली कारण आयज तांचें निधन जाल्लेलें आसा. दनपारां 1:55 डॉक्टरांनी तांकां मृत घोशीत केल्लें आसा. फाटलें 1 वर्स तांचे दुयेसा कडेन जे दुयेसा खातीर तांची जी तब्येत आसा ती बरी नाशिल्ली आनी आयज तांचे ही दुखद घटना जी घडिल्ली आसा ती आमकां आमच्या कानार पडटा. काँग्रेस लिडर अमरनाथ पणजीकर आमच्या बरोबर आसतले. जर आमच्या बरोबर कांय खिणातच अमरनाथ पणजीकर बाब आमच्या बरोबर जॉयन जातले. फाटले 1 वर्स तांची तब्येत बरी नाशिल्ली आनी 2 दीस पयलीं तांकां दोनापावल हांगासरल्या खाजगी हॉस्पिटलान तांकां एडमीट केल्ले आनी ताज्या उपरांत आयज ही आमकां घडणूक किंवा ही जी गोश्ट जी आमकां आयकुपाक मेळटा. फाल्यां सकाळीं 10:30 ते 3 पर्यंत अंतीम दर्शना खातीर तांच्या घरा कडेन जेनिफर मोन्सेरात हांच्या घरा कडेन तांचे निमणे दर्शना खातीर तांचे जे पार्श्व आसा ते दवरले वतले आनी ताज्या उपरांत 3-3:30च्या दरम्यान जे चर्च आसा थंयसर तांचे प्रेयर्स करतले आनी मागीर तांचे इच्छे प्रमाण जी एक लास्ट वीश आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचे जे आसा ते अंतीम विधी जावची. आमी परत या रुपेश बाब आमच्या बरोबर आसा, गोवा न्यूज हाऊसचे एडिटर, आमी तांचे कडेन या. रुपेश बाब, म्हाका दिसता की जशें आमी डिलायला लोबो हांचे कडेन सुद्दां उलयले, एक स्ट्रॉंग लिडर आयज आमच्या गोंयाक ना जाल्ली आसा आनी आतां जेन्ना आमकां प्रतिक्रिया सगळ्यो आयकुपाक मेळटा ज्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी तुवें म्हटलें तशें जेन्ना मनीस आसतना जर उलयलें जाल्यार चड बरें आसतलें आशिल्लें. कशें पळयता ह्या गोश्टीं कडेन? आमी येदो दिलायला लोबो कडेन उलयतालो तुमी जेन्ना लायव्हाचेर तेन्ना हांव पळयतालो. दिलायला लोबो वॉज व्हेरी क्लोज टू जेनिफर. आतां आमच्या विधानसभेन पळोवंक वचत जाल्यार सद्या स्थितीन एज आय रिमेंबर ओन्ली 3 जाण बायलां आमदार आसात. एक आसा दिव्या राणे, जेनिफर मोन्सेरात आनी दिलायला लोबो. ही सद्या 3 जाण बायलां आमदार आसात. जेन्ना तांच्या मदीं आतां बाकीचे सगळे दादले जाता आनी समहाव तांच्या मदीं जेन्ना इंटरेक्शन जाता तेन्ना हांव खूब फावटी पळयतालो की 3 जाणां एकमेकाच्या लागीं खूब क्लोज डिस्कशनूय करतालीं.
फ्लोराचेर तांकां घडये इतले कॉर्डिनेशनाची गरज ना कारण दे वर इन रुलींग पूण जेन्ना लॉबीन आसताली देन दे वर ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर. जेनिफर मोन्सेरात स्वता मंत्री जावन गेल्ली सो ताका लागून तिजो जो अनुभव आसा तो फक्त एक आमदार म्हणून न्ही जाल्यार मंत्री म्हणूनय अनुभव आशिल्लो ताजोय फायदो तांकां जातालो. त्यो डिस्कस करताले आनी जशी दिल्याले लोबो हांणी सांगलें की खूब फावटी तांणी चेंबरूय शेअर केल्ले आसा एकमेका कडेन सो तांचे कनेक्ट खूब आशिल्ले. आज जेन्ना दिल्याले लोबो कडेन उलयताले तेन्ना हांव पळयतालो शी वॉज सॅड बिकॉज शी हॅज नॉट जस्ट लॉस्ट a cabin, a party colleague in the legislature wing, but also she has lost someone who is very close to her. रुपेश बाब आणि मातसो हाडोवपाक therefore- सोदता तुमकां आमच्या बरोबर अमरनाथ पणजेकर बाब आसा काँग्रेस लिडर. अमरनाथ बाब म्हाका दिसता एक लॉस अशें आमच्या गोंयाक आमी पळयतात एक MLA न्ही जाल्यार एक बरी व्यक्ती आयज आमच्या मदल्यान ना जाल्ली आसा आनी फक्त BJP न्ही जाल्यार प्रत्येक पार्टींतल्यान तांकां तांचे कडेन एक बरें एक वातावरण आशिल्लें उलोवप आशिल्लें. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? काँग्रेस पार्टीच्या वतीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त गिरीश चोडणकर, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरीबाब आलेमाव, आमचे आमदार, आमचो MP आनी सगळे जायवंडारांच्या वतीन सगळ्यान पयलीं हांव जेनिफर मोन्सेरात हांच्या घरच्यांक ह्या दुखद घटनेच्या वेळार धीर दिवंक सोदता. मे हर सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस. एक दुखद घटना, एक अकाली निधन येवप म्हटल्यार एक फॅमिलीचेर आकांत येता आनी सामाजीक क्षेत्रांत जेन्ना ती वावर करताली एक सरपंच म्हण, आमदार आनी गोंयची मंत्री म्हण तिणे जो वावर केला तितून निश्चित तेंच्यांनी जायत्या लोकांचे जिवीत हे बदललेले आसा. तेंचें काम तालिगांव मतदार संघा खातीर, पंचायती खातीर आनी एकंदरीत रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून तेंच्यांनी केल्लो वावर गोंया खातीर हो सदोदीत लोक उगडास दवरतले. तेंच्यांनी खुबश्या जाणांची फॅमिली तेंच्यांनी ज्यो खूब हारागिरी म्हणजे गरिबीन आसल्यो तेंकां तेंच्यांनी वयर काडपाचें काम केलां. जायत्या लोकांक तेंच्यांनी मदत केल्या आनी ती आमच्या काँग्रेस पार्टीन सुद्दां आसली आनी आमी तेंकां लागींसून पळयल्या. तेंचो स्वभाव हो एकदम वेगळो आसलो. एक आवय कशी आसची, एक भयण कशी आसची आनी बायल कशी आसची ही तेणी दाखोवन दिला. तेंचो मनमेळावू स्वभाव आनी तेंची बरी वागणूक आनी तेंचे बरे विचार हे सदांच लोकांक उगडास उरतले. काँग्रेस पार्टी तेंच्या ह्या अकाली निधनान आमकां सगळ्यांक दुख्ख जाल्लें आसा. आमी जाणा तेंच्यांनी खूब वेळ जालो की ते सीक आसल्यो, बऱ्यो नासल्यो आनी तेंकां ते सिकनस इतले भिरांकूळ सिकनस, त्या सिकनसांसून भायर येवपाक ते शक्य ना जालें. आमी ह्या खिणाक तेंकां दूख भेटयता. अमरनाथ बाब, एक गोष्ट म्हाका पळोवपाक मेळटा की अक्रॉस दी पार्टी लायन, कारण फक्त रुलींग न्ही जाल्यार प्रत्येक पार्टीचे लोक तांचे बरोबर आशिल्ले, तांचे कडेन उलोवप जातालें. अशी व्यक्ती आशिल्ली जेन्ना केन्नाच ओके कांय गोश्टी जेन्ना पॉलिटिक्सान आसता तेन्ना आरोप प्रत्यारोप जाता, पूण ते जावन सुद्दां ऑपोजिशन आसूं किंवा बरे मागपी आसूं हे सगळ्यां कडेन ती त्याच पद्दतीन उलयताली. अशी व्यक्ती आमकां दिश्टी पडटाली. तांचे बद्दल थोडे कितें पर्सनली तुमी पळयल्ल्यो गोश्टी जर याद जाता तुमकां? बरोबर आसा. पॉलिटिक्स कितें आसता, पॉलिटिक्सान पॉलिटिकल ओपोनंट आसता पण एक माणुसकी म्हणून आसता, एक कुशेस आसता आनी एक मनशाची जबाबदारी आसता. सो हो पॉलिटिक्सान आसलेलो दर मनीस हो फक्त पॉलिटिक्स करिना, तर पॉलिटिक्सान आसून सुद्दां तो एक बरो मनीस आसता. तेका समाजाची जाण आसता, तेका आपणाची जबाबदारी आनी माणुसकी हेची जाण आसता आनी तितूंतली एक आमची सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात आसली. आनी आमकां खात्री आसा की तेंच्या फाटल्यान तेंचे पूत आनी तेंचो घरकार बाबूश मोन्सेरात हे समाजाची सेवा करतात आनी तेंचे कांय बरे गुण हे तेंच्या चल्या मदीं येवंक शकतात. आमी तेंकां चड अशें पळोवंक ना, फक्त म्युनिसिपालिटीन तेंचो वावर, पूण ज्या तरेन सगळ्या पार्टी बरोबर तेंचे एक संबंध आसल्या, सगळ्या पार्टी बरोबर तेंचे एक माणुसकीचे नाते आसले, एक जबाबदारीचे नाते आसले, ते तोखणाय करी सारखे आसले. बरोबर.
देव बरें करूं अमरनाथ बाब आमच्या बरोबर कनेक्ट जाल्ल्या खातीर आणि खरेंच खूब दुखद अशी घटना आसा आणि तुमची प्रतिक्रिया तितलीच म्हत्वाची आसा. तुमची आर्गां तांच्या फॅमिली कडेन आणि पावतली ही आमी नक्की मागता. देव बरें करूं अमरनाथ बाब. म्हाका दिसता Thank you. कांय गजाली आमी सदांच लक्षांत दवरपाचें आसता की आमी जेन्ना जेन्ना ह्या संवसारान वावुरता न्ही तेन्ना आमी कांय गजाली ज्यो बऱ्यो आसता कोणा बद्दल त्यो सदांच सांगपाचो प्रयत्न करपाक जाय. येस, डेफिनेटली वायट आनी बऱ्यो गोश्टी दोनूय सांगपाचो प्रयत्न करपाक जाय आणि मनीस गेल्या उपरांत आमकां तांच्यो बऱ्यो गजाली तितल्यो खूब याद जाता, हें बीन तितलेंच सारकें. रुपेश बाब तुमी कंटिन्यू करपाक शकता. ओके, दोन गजाली. एक म्हणजे आता बातमी येयल्ल्या प्रमाणे राज्यान 2 दिसाचे स्टेट मॉर्निंग अनाउन्स केला. जाका लागून जो नॅशनल फ्लॅग आसा तो फाल्यां आनी परां तो हाफ मास्ट आसतलो आनी नो एंटरटेनमेंट म्हणजे सरकारी समज कितें कार्यक्रम बी आसा ते कॅन्सल जातले. एंटरटेनमेंट कांय एलावड करचे ना कारण दुखवटो 2 दिसाचो जाहीर केल्लो आसा. आतां हाजो अर्थ आमकां खबर ना स्कुलांक सुटी बिटी तशी आसची ना. खुबशे जाण विचारतले की स्कुलांक सुटी बी आसा काय म्हणून, पूण आयडियली तशी सुटी ना. दीस इज अ स्टेट मॉर्निंग सो आसची ना. दुसरी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची म्हटलें जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आमची जी विधानसभा आसा ती आतां 38 खंयची उरल्या. रवी बाब नायक एक्सपायर जाले आनी आतां तालिगांवच्यान जेनिफर मोन्सेट एक्सपायर जाली. आमी कांय म्हयन्याक उरलेले आसा इलेक्शनाक. जशें तुमी पळयलें फोंडा बाय इलेक्शना टायमार जसो निवाडो आयलो की परत ते बाय इलेक्शन घेवपाची गरज ना म्हणून, बिकॉज इलेक्शन लागीं पावलां. सो त्या निवाड्या वरवीं पळयत जाल्यार आय डोंट थिंक सद्या आनी कितें देर विल बी एनी बाय इलेक्शन हॅपनिंग इन तालिगांव. बट अनफॉर्च्युनेटली दीस टेन्युअर वी सॉ 2 ऑफ आवर MLAs बींग एक्सपायर्ड वेल दे वर इन द चेअर. आणि दोनूय MLA जर पळयत जाल्यार तितलेच लोकां मदीं प्रख्यात आशिल्ले, लोकांक मदत करपी आणि लिडर ऑफ मासीस अशें म्हणपाक शकता आशिल्ले. रुपेश बाब, एक गोश्ट जी म्हाका म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार आतां फुडल्यो गजाली आमी कांय दिसांनी हेच्या फुडें करूं येता, पूण तांचे जे रोहीत बाब आसा किंवा तांचे जे हजबंड आसा ते सुद्दां तितलेच लोकां मदीं एक्टीव आशिल्ले, लोकांक मदत करपी आशिल्ले. आनी आयज जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयकुपाक मेळटा तांचे सुद्दां बॉडी लँग्वेज आमी उदरच्यान पळयताले. बाबूश हांकां सुद्दां खूब दुख्ख जाल्ल्याचे बॉडी लँग्वेजीस आमकां दिश्टी पडटाले. सो म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी सुद्दां तितल्योच म्हत्वाच्यो आसा की लोकांच्या बरोबर सुद्दां तांचे घरचे सुद्दां तितलेच दुख्खान आसतले सद्या. सध्या तो दुख्खाचोच प्रसंग तांचे खातीर, कारण ते जे तरेन एक्सपायर, शी वॉज ओनली 57 आनी दीस इज नॉट अ टायम फॉर एनी वन टू एक्चुअली कॉल इट एंड म्हणटा तशें. कारण 57 वर्सां म्हणजे कितें, अजून 60 सुद्दां जावना. शी यू कुडंट कॉल हर एज इवन अ सिनियर सिटीजन. सो तांच्या खातीर खूब, आनी जे लोकांच्या घरान हें दुयेंस आसा अजून ऑफिशियली सगळ्यांक अनाउन्स जावना, बट एवरी वन नोज शी वॉज सफरींग फ्रॉम कॅन्सर. जे कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले लोक जेंचे घरान आसा तांणी पळयलां की कशे दीस पडटे तांकां. म्हणजे जो मनीस पेशंट आसा तोय हळू हळू करून ही किप्स ऑन लुजींग वेट ऑर लुजींग होप्स, लुजींग हेल्थ. आनी दुसऱ्या वटेन ते फॅमिलीकूय तितलेच त्रास जाता. आय जस्ट होप की सम डे ह्या दुयेंसा खातीर कितें तरी असो उपाय येवपा जाय, कारण आमी वी आर लुजींग सो मेनी पीपल फॉर दीस कॅन्सर. दीस शूड नॉट हॅव हॅपन्ड. लायक वी लॉस्ट मनोहर पर्रीकर फॉर कॅन्सर. This should not happen. I think there should be a time, there should be some scientific intervention की जाका लागून हे दुयेंस म्हणजे ते दुयेंसाचेर कितें तरी उपाय येवपा जाय. बरोबर. कांय खिणात आमच्या बरोबर ग्रावंडा वयल्यान परत एक फावट प्रणय जॉयन करपाचे आमी प्रयत्न करतले, पूण म्हाका दिसता ही सद्याची अपडेट आसा आनी आमी हांगासर थांबोवपाक सोदतात, कारण म्हाका दिसता फाल्यां सकाळीं 10:30 ते 3 पर्यंत अंतीम दर्शना खातीर तांचे जे पार्थीव शरीर आसा ते आमकां हांगासर घरा कडेन तांच्या निवासस्थानाचेर दवरतले अशी आमकां अपडेट मेळटा. आमच्या बरोबर तालिगांवच्यान सिसील जॉयन जाता. आमी सिसिला कडेन उलोवया आनी फुडें वळुया. जर सिसील आमकां कनेक्ट जाता जाल्यार आमी सिसिला कडेन वळुया. सिसील, म्हाका दिसता एक दुखद घटना आसा
तालिगांव खातीर तशेंच गोंया खातीर, कारण एक अशी विमन लिडर आमी पळयताली जांचें काम सुद्दां आमी पळयलें आनी तांचे कारकिर्दूय पळयल्ली आसा. आयज तुजी प्रतिक्रिया ह्या वेळार? Actually, duk bhagta kityak when someone is suffering through an illness, I think so. Even if we are in opposition, it's a sad thing because I thought she would recover. कित्याक 12 जुनान हांवें तेका एक्चुअली व्हॉट्सॅप केलेले की सांगपाक की जेनिफर हांवें हें आयकलां म्हणून तूं बरें ना म्हणून आनी यू नो किपींग पॉलिटिक्स असायड आय विश यू अ गूड हेल्थ आनी यू नो आय विश यू लायक अ स्पिडी रिकवरी. मेसेज घातलेली हांवें पूण ती मेसेज वचूंक ना कित्याक आय थिंक सो ब्लॉक केलेले म्हाका दिसता बिकॉज एंड दॅट मेसेज इज स्टील ऑन माय फोन. बट ऑल दॅट आय कूड wish for her was good health, you know. As we in politics, we have to raise issues which are concerning our village, and what is right, what is wrong. And before back in the day when I knew Jennifer, I was working in the aviation industry. So I used to assist the whole family, Jennifer, her husband, her children, they were young that time. And whenever they would fly. So my relationship with that family goes in way before even before I came into politics. And when I got onto the ground level, that's when, you know, I started raising my issues because as a right of a citizen, I was doing that. But nevertheless, I think so when sickness arises, it is sad because we've lost dear ones also through cancer. And having gone through the last stage and as much as possible, you know, sometimes we hope that miracles happen and things, you know, cancer is something that you can't treat. How much ever you try to do, whatever amount of, you know, hospitals you go to, it is something, it eats the body up when you're alive. So people go through a lot of pain and things like that. But I wish the family a heartfelt sympathy and everyone, all her well-wishers also heartfelt sympathy. Yes, because it's good to have women leaders and another woman leader has passed away and I just wish the family heartfelt sympathy. म्हाका दिसता सेसील बाय, म्हाका दिसता ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसात. जेन्ना आयडियोलॉजीचेर किंवा कितें पटना गोश्टी ताचेर डिबेट करप सदांच एक डेमोक्रेसीचो बरो भाग मानलो वता. आनी अशे वेळार जेन्ना हे आमचे गोंयकारपणाची एक म्हाका दिसता एक वळख आसा, एक गोंयकार कसो आसचो, जाल्यार म्हाका दिसता जेन्ना कोणी बरो नासता तेन्ना ताज्या बरोबर ताजे स्वास बरे करपा खातीर वावरप ही सुद्दां म्हत्वाची गोश्ट आसा. आनी हांवें सुद्दां काय ते पयलीं तुवें क्रिटिसायज करतना बाकीच्यो गोश्टी सांगतना ह्यो सगळ्यो पळयल्ल्यो आसा. जेन्नाच्यान तांची तब्येत बरी नाशिल्ली तेन्ना तुमचे कारकिर्द पळयला की हां आमी खंयसर उलोवपाक जाय आनी प्रत्येक फावट ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो दिश्टी पडल्या की तुमी कितें तरी सांगला जाल्यार येस तुमच्या आयडियोलॉजीचेर भासाभास जाल्ली आसा, पर्सनल केन्ना काय जावंक नाशिल्ले. सो ह्यो गोश्टी जेन्ना पळयता तेन्ना खरेंच एक गोंयकारपणाचेर आमकां एक प्राऊड फिलींग येता. आनी आयज जेन्ना ती ह्या संवसाराक अंतरला तेन्ना सुद्दां तुमी फुडें येवन तांच्या बद्दल बऱ्यो गोश्टी आमकां सांगता, म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा. एक विमेन लिडर म्हणून कशें पळयताले तुमी? Yes, because when she was not well, actually the news had spread out, you know, the news was out during the CCP election time. आणि जेन्ना न्यूज भायर सरलेलो की ती बरी ना आणि ती सिरियस आहा, actually the news was out like, you know, she had passed away. Sorry to say that, but that was the rumors that were going around, which was not right. And म्हाका इतले phone calls येलेले की is it true? I said, see, म्हाका खबर ना. It is not out in the news, so let's not like spread wrong rumors out. Like, you know, it is something very crucial. And if you notice, a lot of people were asking me to make videos saying that where is Jennifer Monserrat? Why she's not to be seen? Cecil, you should be taking up these issues. And I said, she's not well, you know, and when somebody is not well, it is not right to question somebody just because, you know, she's a woman leader. And I actually, you've seen me voice up, but certain things we have to have our respects with when someone's seriously not well. And I was hoping that she would get back, you know, into good health so that we could be back again, you know, having our conversations how we would normally. Because see, for me, I don't have any ill intention about anyone, but for me, it is what I see, and if it's wrong, it's my duty to question. I think so. That's a democratic right that I have.
not that I'm into politics. Even if I was not into politics, I would have the democratic right to question. But when someone's not well, and I think so, I made sure that I do not criticize her as to where she is, and there's no representative of her. We didn't have an MLA for a very long time. It was almost like, I think so, 9-10 months that she was not there around. She was not seen around even in the assembly. So I guess that, that something is really not well. And I was continuously inquiring through common people who she's close with and who I know also, like, how is she doing? Is she doing okay? Never in the ill intention to say, like, hope something bad happens. Never till date. Always asked how she was doing. So I think so, as a woman and as a woman leader, and especially when sickness counts, it matters. And all that, I'm sorry to hear that she's no more, and she's gone too soon actually. And Talegaon has lost a woman leader, and I wish again the family. I'm sure they're grieving about her loss, because I think she was very good as a mom. I could always see her children around her, her two boys, and it's sad to miss somebody close to you. I lost my dad during the pandemic, so I know what is the loss when you're very close to a family member. So yeah, it's not good to lose this way. देव बरें करूं. आमच्या बरोबर आशिल्ले सिसील थँक्यू व्हेरी मच तुमची Thank you. प्रतिक्रिया दिल्या बद्दल. देव बरें करूं. Thank you. म्हाका दिसता खूब महत्वाची अपडेट आसा ही, आनी आयज ह्या वेळार खूब दूख भोगता ही गोश्ट तुमच्या मुखार हाडटा आसतना की तालिगांवची MLA जेनिफर मॉन्सेरात ह्या संवसाराक उरूंक ना. आयज दनपारां 1:55 तांचे डॉक्टर्स जे आसा तांकां मृत घोशीत केल्ले आसा. आत्ता जेन्ना सिसिला कडेन उलयतना एक गोश्ट खरेंच दिसली की एक आवय म्हणून रोल, एक बायल म्हणून रोल, एक धूव म्हणून रोल, आनी ताच्या उपरांत एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लिडर म्हणून एक रोल, आनी एका स्टेटीचे मिनिस्टर म्हणून हे रोल. इतले रोल तांच्यांनी निभयलेले आसा, आनी प्रत्येक रोल जेन्ना आमी प्रत्येक तांचें जें कार्य आसा, प्रत्येक तांचो जे एक रिलेशन आसा, ही सगळी रिलेशनांतली प्रत्येक रिलेशनान तांच्यांनी आपली एक याद दवरलेली आसा, आनी ते यादीनूच आयज आमी फुडें वतात. परत एक फावट सांगपाक सोदता, आयज दनपारां 1:55 तांचे दुखद निधन जाल्लेलें आसा. आनी ताज्या उपरांत 2 दीस पयलीं तांकां एडमीट केल्ले दोनापावल हांगासर एका खाजगी हॉस्पिटलान, आनी ताज्या उपरांत आयज तांचें निधन जाल्लें आसा. जेनिफर मॉन्सेरात जे फॉर्मर मिनिस्टर आसा गोंय सरकारची, आनी ताजे तशेंच MLA आसा, सद्याची MLA आशिल्ली ऑफ तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. एक म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं 10:30 ते 3 पर्यंत तांचे जे पार्श्व शरीर आसा ते अंतीम दर्शना खातीर तांच्या घरा कडेन आसतले. ताच्या उपरांत 3 ते 3:30 पर्यंत प्रेयर्स आसतले तालिगांव जे चर्च आसा तातूंत, आनी 3:30 सुमारा तांची एक शेवटची इच्छा आशिल्ली की हिंदू पद्दतीन तांचे अंतीम संस्कार जावचे. सो 3:30 सुमारा जे सांतिनेज हांगासर स्मशानभुमी आसा थंयसर तांचे अंतीम संस्कार जातले. एक आमी उलयतना म्हटलें की पयले फावट अशें जाता की प्रेयर करून आनी मागीर हिंदू पद्दतीन जे अंतीम संस्कार आसा. एक गोश्ट आमकां हांगासर आत्तां अपडेट आयिल्ली आसा ती म्हळ्यार मारियो मिरांडा हांचेर सुद्दां हिंदू पद्दतीनूच अंतीम संस्कार जाल्ले. सो ही जस्ट अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. सो आयची ही खबर आशिल्ली, आनी आयज हांगासर आमी रावपाक सोदता, कारण ही दुखद बातमी आयच्या वेळार ही आमकां आयकुपाक मेळटा. तालिगांवची जी MLA जेनिफर मॉन्सेरात आयज आमच्या मदीं उरूंक ना. एक विमेन लिडर, गोंयची लिडर, आनी तितलेच लिडर ऑफ मासीस जेन्ना म्हणटा लोकां कडेन कनेक्ट आशिल्ली अशी लिडर आयज आमच्या मदीं ना. मनाक खूब जे दूख आसा ते आमकां आयज हांगासर भोगता, आनी आमची संवेदना आनी प्रेयर्स तांच्या फॅमिली बरोबर नक्की आसतले. हे गोवा न्यूज हबाचेर तुमी लायव्ह पळयताले सगळ्यो गजाली, आनी ज्यो प्रतिक्रिया आसा आमी लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, आनी हे सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न केलो. देव बरें करूं.